ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಭಕ್ತಿಯ आराधने पवित्र सक्रमेंतांत हजर आसचे जेजू आमी तुका नामान करतां तुका आमी काळ जाणतां दीन वाचतां जशें तूं गेसेमनी मळ्यांत दिंबियेनी तुज्या बापा मुखार सरपोडलोय
तेच रितीन आमी तुजे मुखार मागण्यांत आनी ध्यानांत आयल्या आमचे कश्ट आनी दूख सुख आनी संतोश दादोसकाय आनी बेजाराय आमी तुका सांगता उंड्या रोपार आसचे जेजू तुज्या हाजीरपणान आमकां भर एका वराच्या थोड्या वेळाच्या मागण्या द्वारी तुजे लागीं येवंक तुजे संगी एकवट जोडूंक तूं आमकां फावो कर ह्या बागेवंत हप्त्यांत आमी लागशिलां तुजो पाटलाव करूंक तुजो सांगात आमी बगूंक तूं सदांच आमचे संगता आसाय म्हणलें तें बगप आमचें जावंक तूं आमकां कृपेन बरें तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक बसया म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी भेटोवन दिवया ह्या बागेवंत हप्त्यांत आमी लागशिल्ल्यान ताचो पाटलाव करता आसतना आमकां सडावच जावन ही पवित्र पुस्तकाची उतरां उडासाक येतात ह्या म्हज्या सरशीन तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वाजन वबयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया म्हजे लागशीं शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो ही जेजूचीं उतरां जावं दी ह्या घडये आयच्या दिसा आनी ह्या हप्त्यांत आमची जावं दी हांगासर मोगाचे न्हू दोन संदेश आमकां दितात ह्या संवसारी कश्टोन आसचे मनीस आनी ताच्या संगता जेजूय ताचो सांगात आमकां दिता अ सफरींग सर्वंट ह्या दिसांनी ताचें कश्ट ताचें मरण आनी ताचें जिवनपण आमी जाणा जातल्या आनी अशें ताच्या कश्टा संगी तो सदांच आमकां ताचो सांगात दिता आमचे कश्ट ताका आमी समर्पिल्या वेळार खरेंच आमकां बरेंपण जाता तर मोगाचे न्हू आमी थोडो वेळ मावून रावया आमच्या सोम्याक आमी पळोवया गेत्सेमनी मोळ्यांत रक्ताचो घम घमेल्ल्या जेजूक सांगात दिवन ताचे संगी मागण्यांत एक जावया आनी अर्घां आनी होगलाप ताका दिवया तुमची जाप जावं दी अर्घां तुका वंदन तुका अर्घां तुका वंदन तुका देवाच्या पुता सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका गेत्सेमनी मोळ्यांत मागणी करच्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका रक्ताचो घाम वारोवच्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका तुजे संगी जागरण करूंक उलो दिल्ल्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका ताळ्ळें संपन्न जावच्याक मागणी करूंक सांगल्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका आमच्या सोडवंदरा सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका देवाच्या सेवकां सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका बसयलेल्या सोडवंदरा अर्घां तुका वंदन तुका आमच्या सोम्या आनी धनी जाल्ल्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका दैवीक वैजा सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका बोऱ्या गवळ्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका शांतीदूता सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका सर धेण्या दातारा सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका आमच्या आत्म्याच्या धन्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका दयाळ आनी कणवळ्या सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका आमच्या खऱ्या इश्टा सोम्या जेजू अर्घां तुका वंदन तुका दैवीक शिकवंदरा सोम्या जेजू
जेजू अर्गां तुका वंदन तुका बोगसोन्याच्या सागोरा सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका वाट सत आनी जिवीत जावन आसच्या सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका संसाराच्या उजवाडा सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका सर्गींच्या उंड्या सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या बरवोशा सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या तारोका सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका मावून रावया काळजांत तावन आमी तेंच म्हणुया सोम्या जेजू अर्गां तुका वंदन तुका आमचे जायते अत्रेक आसात आमकां जायतें बरेंपण लाभलां सगळी आमी उडासां काडुया अर्गां तुका सोम्या तुका म्हणुया आमी एक आतां गीत गावया अर्गां आमचें तुमच्या बोगलेन आसा व्हडल्या बुकान गीत नंबर 18 पान नंबर 14 सोत्रा देवा येशू देवा सोत्रा देवा सोत्रा देवा येशू देवा सोत्रा देवा येशू देवा ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ सोत्रा देवा ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೆ सोत्रा देवा ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ सोत्रा देवा ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ सोत्रा देवा ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ सोत्रा देवा ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ सोत्रा देवा ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಸೋತ್ರಾ ದೇವಾ ಯೇಶು ದೇವಾ आमी कितले म्हळ्यार अस्कत मनीस बगणाचे मनीस आनी मनशाचे पातक जेजूच्या कश्टाक वळवळ्याक आनी मरणाक कारण म्हणटा पवित्र पुस्तक आमी पातकी सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 3 म्हणटा तो
पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जीवन जालो. परत सांत पावलो म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत, क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत. ताचो मोग तसलो, ताणें आमकां आरावन धरल्यांत. समेस्त मनशा पासून तूं एकलो मेला जाल्यार सगळां मेल्यांत म्हणून जालें. जी येतल्या ह्या फुडां आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो त्या उपरांत जीवन जालो, ताचे खातीर जियोवच्याक आम समेस्तां खातीर तो मेलो. तर आमचें पातक कसलें? सगळी पातक आदारलेले देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचें भाग होगडायले तसले. सांत पावल रोमांकारां बरयल्या पत्रांत म्हणटा आमी होगडावन घेता. परत सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत, पातकाची कत नातिल्ल्यान देवाक आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो, अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीपण जोडिल्ली परजा जायशी केली. तर आमी ताची मोगाची परजा, आमी पातकी वयतरी तो आमकां ताचेंच भुरगीं करता. दक्षिण अमेरिकांत तांचें एक जनांग आसा, थंयसर तांचे मदें एक रिवाज आसा. एकलो चरको भुरगो तरणाटो म्हणून कशें पारखुचें म्हळ्यार एक परिक्षा आसा. तरणाट्यान दोरयांत गुंड दोरयांत वचून उपयोन येवचे, नांतर एक दट्ट रानांतल्यान पाशार जायचे, आनी पाशार जाल्या उपरांत ताका शाबासकी मेळटली, तूं आतां तरणाटो जाला म्हणून थंयसर सांगतले. आनी एक अशेंच बगलें, अशें जालें, एका चरक्याक आपूण तरणाटो जाला म्हणून कुटुंबांक सांगच्या खातीर दट्ट अरण्यांतल्यान पाशार जावंक आसलें. आनी तो पाशार जावंक वेता, भें आसलें. आनी येतना काळोख जालो, कशेंगी अशेंगी म्हणून ताणें भियानच थंयसर ती रात तें पाशार केली. आनी सकाळीं उठोन तेणें तें पाशार जाता आसतना न्हंयच्या लागीं बापय 2 काण घेवन आनी बिल्लू बाना काण घेवन उबे रावल्लो. पुतान बापायक व्हडल्यान म्हळें, बाबा तूं हांगासरच आसलोय म्हणून म्हाका कळीत जाल्लें जाल्यार हांव राती बरेंक न्हिदतो आसलो, सगळी रात हांवें भियान करशिली. बापायची जाप, पुता हांव हांगा आसलो म्हूण तुका कळीत आसलें जाल्यार ती रात तुजी न्हंय आसली. तुका कश्ट सलवणी बेजाराई कितें म्हूण तुका समजूंक नासलें. आतां हांव लागींच आसा म्हूण तुका समजलें, तुका धैर्य मेळ्ळें. या आमी घरा. अशेंच मोगाचें न्हू, आमी पातक आमचें आमी सोम्येतान पळोवन वेता, पूण तो आमच्या फाटल्यान धांवून येता. देखून हर एक फावटी तो आमच्या सांगतच आसा. आनी जायते फावटी आमी सुरता, हांव पयस गेलां, सोमी म्हज्या लागीं ना म्हणून. सोमी खरेंच म्हज्या लागीं आसा. सांत पावलो गलातकारांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा, रक्ता मासांतान उपजतात तीं कृत्यां वळखुवेत. अनिस्कळपणू, पजरेपणू, बंबे पुजा, माट, दुस्मनकाई, झगडे, मोसोरो, राग, स्वार्थ, मान भेद असलें विविध पेल्याचें तें बेबडेपणू कहलें पुरो आसात, तें सर देवाच्या राज तीं जोडिनात. देखून ताचेर आमी लागीं येवया. ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या सोम्या लागीं आमी येवया. देवानी पेल्या विरोध आमी पातक केलां तर तें आमी काळजांतान उसारुया आनी आमी म्हणुया आमची जाप ह्या वेळा. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता म्हणा. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता. मागण्याक वेळ दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूट मागता.
देवाचें उतर वाचूंक नियाळनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता पवती तयार नासतना येवकरिस्त सेवुल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता सुकोवन पडटना बक्षणे मागोवंक इन्कार केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता कश्ट येत आसतना तुका दुडसल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता कुरीस मेळटा आसतना भावार्थांत दंडळल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता सलवणी येता आसतना तुजेर विश्वास सांडल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता गर्वान आनी हंकारान भरिल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता अब्लेशी जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता राग दुस्मान हगेन दवन घेतल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता मोसोर पावुल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता अनिस्कल्पनाचो पातकासो गुलाम जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता बोंब्या पुजेक बली जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता दुस्पणकायेन जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता स्वार्थान भरिल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता एकामेकाचो आत्मान बक्षिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता देवाचेर पातयेनी दवरिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता वडिलांक मान दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता पिडेस्तांची सरकी जतन करिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता मौन रावया आमची जी कितें पातकां आसात उडासा काडुया आनी म्हणुया सोम्या हांव पातकी तुज्या बक्षांनी हांव मागतां आमी गावया एक गीत मुची बोगो सोम्या काकूत तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया गोपान तुज्या लिपय पातका मुची बोगो सोम्या काकूत तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया गोपान तुज्या लिपय वेचीक पुता बरी हांव जालां तुजे ताम सोम्या पयस पावलां लागीं आपय गोपांतली पय दारां तुज्या रावला दारां तुज्या रावला पातकां म्हजी बोगो सोम्या काकूत तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो दुनिया गोपान तुज्या लिपय पातकां म्हजी सोम्या हांव रडतां काकूत तुजी हांव मागतां सोम्या उलय आदनसलय भक्ती ना जावं मागतां भक्ती आज हांव मागतां पातकां म्हजी बोगो सोम्या काकूत तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो
या गोपान तुझ्या लिपय गोपान तुझ्या लिपय गोपान तुझ्या लिपय. मोगाचनो आमी जायत्या संदर्भांनी एक सुरी आमी सगळ्यां आसात पूण आमकां एक सुरपण भोगता. आमी भोगनाचे व्यक्ती म्हूण हांवें सांगलें. भोगना बेजाराय विविध भोगना आमकां आरायत आसतना आमी कितेंच न्हय म्हूण भोगता. तुमी आयकलांगी दुलोब जेजू मोगाळ उदार म्हणलें गीत आनी तुमकां सगळ्यांक येता कोण ना. हें कोणें बरयलेलें? हें 1881 इस्वेंत जर्मनीच्या जोसेफ स्टीवन म्हणल्यान तें बरयलेलें. तो तरणाटो काजराक ताका सगळी तयारी केलेली. काजराच्या आदल्या दिसा काजर जावंक वेची ताची चली अवघडाक बली जावन मरण पावता. जोसेफ स्टीवन देदेस्पोर जाता, कंगाल जाता. कितें करचें म्हूण ताका कळोवना. जर्मनींतल्यान तो कॅनडाक वता आनी थंयसर 12 वर्सां तें जाल्या उपरांत ताका मरणाच्या तणीर तो आसलो. आनी थंय थावन ताणें एक गीत बरयलेलें. ताच्या आवयक ताच्या मम्मीक हें बरयलेलें. मम्मी हांव कश्टोन आसा पूण आमचो देव दुलोब जेजू मोगाळ उदार. ताणें ताच्या मम्मीक हें बरयलेलें आनी हेंच गीत जायत्या भासांनी तें तुर्जुमो जालां. कोंकणींतय आसा आनी जायते पटी साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हें आमी गीत गायता. तें 1881 इस्वेंत बरयलेलें. तर जोसेफ म्हणटा सोमी पयस ना, म्हज्या सांगाता आसा, ताचो सांगात तो आमकां दिता. आमी एक सुरे न्ही, तो आसा आमचे ओटूस. तर आमी म्हणुया आमचे सांगाता राव सोम्या म्हणा आमचे सांगाता राव. आमकां एक सुरपण भोगता आसतना, आमकां रोडोंक मेळटा आसतना, आमकां कश्टां वयर कश्ट येता आसतना, आमच्या मोगाच्या ताणू दूख मेळटा आसतना, आमकां सलवणी लाभता आसतना, आमचे विशीं हेरांक सूख चिंतप दिता आसतना, अर्थीक अडचणेक सांपडत आसतना, आमकां पिडा सोसूंक मेळटा आसतना, आमच्या कुटुंबांत अशांती उबजल्ल्या वेळार, आमची जिणी एक वजें म्हूण भोगल्या वेळार, आमच्या आत्मीक सुखीदाड आयिल्ल्या वेळार, आमकां पात करूंक थाळण्यो आयिल्ल्या वेळार, आमी चिंतिल्लें योजन निर्फळ जाल्ल्या वेळार, आमच्या आत्मीक चटवटिकेनी उपघूण आयिल्ल्या वेळार, आमकां दीस पडटें तुजें भजन करूंक प्रेरण सुकता आसतना, आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमचे दूख, आमची बेजाराय, आमची अशांती, आमची करंदाय आमी सोम्याक सांगुया. आनी ह्या ऐन घडये सोम्या तुजो सांगात म्हाका दी. सोम्या म्हाका तुजो सांगात दी म्हूण आमी मागुया. आमी उबी रावया, देवाचें उतर आयकुया. गेसेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. लुकाचो वांजेल
जेजू आतां बांयसन आपल्या सवया प्रमाणे ओलिवे दोंगराक गेलो. त्या सुवातेर पावताच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक संपडण अशें मागा. उपरांत एक पातोर उडवे तितलो पयस तो तांचे तान वेगळो सरलो आनी दिंबयेर पडून अशें मागी लागलो, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स मुजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. तोळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीक चड लाल येवन तो मागतलो. ताचे घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालें. मागण्याचो उठोवन तो आपण्या सिसासरचीन फाटीं आयलो. तो ते कंतीन न्हिदून पडले ताणें देखलें. तो तांकां म्हणूंक लागलो, कितें न्हिदून पडल्यात? उठा, तुमी ताळणेक संपडण अशें मागणें करा. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. बसया. सोम्यान म्हळें ताळणेक संपडण अशें मागणें करा. पातकाक पडोवंक प्रमुख कारण आत्मीक अस्कतकाय. मागणें देवा आनी पेला तें आमकां एक करता, आमकां शाबीत, आमकां रावयता. मागणें नातल्यार देवसार आमचे थंय सुलाभयेन रिगता आनी आमकां पातकाक व्हरता. देवाच्या उतराच्या बळान जेजून देवसाराचेर ताच्या ताळण्याचेर जैत वेलें. मागणें करूंक कश्ट संकश्ट पूड करूंक तो सोंकलो. मागणें देवाचें उतर शिराप बेसांव वायटाक बरें दिवंक शकता. देखून सांग पावलो एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा, सोम्या संगी रावोंक तुमी बळवंत जाय जय. परत तो तेसलोनिकांक बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा, दोसकुऱ्या आनी खोट्या मनशां तावन आमकां सुडका लाभो म्हणूनय मागा. कारण सक्कडी मनीस सुवार्थ सत्मानिनांत, पूण सोमी सदांच विस्वासी तो आमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हातांत संपडण अशें तुमकां राखतलो. खरेंच मोगाचें न्हू. देखून देवाक आमी खाल जावया आनी सक्कडी कोटी सकत आमचे तान पळोवन धांवतली. सांग पावलो रोमांकरां बरयल्या पत्रांत सुबीत करून तो म्हणटा, देवान विसल्या विरोध पिराद हाडटलो कोण आसा? ती नितिवंत म्हणून देवूच आमकां पैसाल दिता. तर आमचे कश्ट, आमचे समस्ये आमकां कोणी आनीत भोगता तर आमी कित्याक भियोवचें? आमकां पैसाल दिवचो एकलो मनीस आसा, तोच तो. तर ताका गुन्यांवकार करूंक कोण तांकत? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवन जाला, देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पासत विनांती करता. आनी हें आमी ह्या दिसांनी नियाळटले. हांव ब्रेस्तारा, शुक्रारा, सोनवारा आमी नियाळटले. हांव तर आमी म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एक घडीभर ओगे रावया. सोम्याकच आमी पळोवया. आनी आमचें समर्पण ताका आमी करुया. आमचे खातीर सर तरासो अपमान दूख बघून कसतल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया, कित्याक तो आमचे सांगाता आसा.
आमचे लागीं जायत्यो गरजो आसात कुटुंबाच्यो वैयक्तीक वावराच्या जाग्याच्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्या सोम्या लागीं आमी सांगुया जेजू आमच्या राया आयक आमकां म्हणा जेजू राया तूं म्हज्या कुटुंबाचो राय जा म्हणून दादल्या आनी स्त्रिये मदें मोग घुसडय म्हणून आमच्या मालगड्यांक बरी भलायकी दी म्हणून आमचे पिडेस्तांची सेवा करूंक उदार म्हूण दी म्हणून आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान हाडूंक पेसाडशें कर म्हणून आमच्या भुरग्यांक शेगुणी जिणी जियोंक आमच्या भुरग्यांनी शिकपांत आबेरूच दाखोवंक आमच्या कुटुंबांच्या युवा जाणांक बरें काम लाभोवंक आमच्या कुटुंबाच्या युवा जाणांक तांकां तृप्ती आसोवंक आमाल पियोने मादक द्रव्य इत्यादीच्या गुलामांतावन सुटका जोडूंक सर कुटुंबाच्या सांद्यांनी वडिलांक कुटुंबाच्या मालगड्यांक मान दिवंक आमच्या वैयक्तीक गरजो आमी आमच्या सोम्याक आमी सांगुया आमी मोगाचो व्यक्ती जावंक राग आयिल्ल्या वेळार तो सोसूंक स्वार्थाक संपणाशें ताळण्यो येता आसतना ताचे वयर जैत व्हरूंक एकामेका समाधान सोडदोड मोग दाखोवंक कुटुंबाच्या व्यक्तींतय भुरग्यांतय पतीनेतय पतीतय आमी संतोश वांटूंक सेज सांबारा बऱ्या रितीन जियोंक कामाच्या व्यक्तींतय जबाबदारीवंत जावंक म्हजी पिडा म्हजे कश्ट म्हजे समस्ये म्हजी विराराय सर तुका समर्पूंक तुजो उडास हांवें केन्नाय काडूंक तुजो सांगात म्हाका बगूंक कृपा दी म्हूण आमी मागुया आनी आतां आमी दिमी घालुया ताचो आशिर्वाद जोडचे खातीर येदा व्हडा साक्रामेंता म्हणून गीत गावया नमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती पादाव्या Baba
तुया हे देवाची सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडून सफळ हदांस आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर तूं समसो राय आनी धनी म्हणून वळखून तुका प्रामाणीक करता तुझ्या मुखार दिमेणी पडून तुजो मान पाटयता तूं जीत आनी राजवटकी चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. मोगाच्यानो ह्या पून तळाक तुमकां आमी मोगान स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया देवादीन फ्लोरीन फेर्नांडीस पासोत सुनील आनी विल्मा फेर्नांडीस लुड्स वाडो जेसन रेशमा जोशुआ नाझरेत प्रत्येक तेसावां खातीर बागेवन कुर्सा वाडो अनिता कार्डोजा जल्म दिसाच्या संदर्भार सान लॉरेन्स पयलो वाडो लेन्नी मतायस प्रत्येक इराद्यां खातीर मुदर अंगडी एब्राम मारिया डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर पंपय पयलो वाडो देवादीन ग्रेगरी बेनेडिक्ट वाज हांच्या पासत अशोक अनिता मोंतेरो सांजुवां वाडो जॉन डिसोजा अर्गां जावन लंडन हँड्रिया रोड्रिगस अर्गां जावन बोस्त्यां वाडो रोनाल्ड रोड्रिगस बरी भलायकी फावो चल्ल्याक अर्गां जावन फातिमा पयलो वाडो हेनरी मोरस आनी कुटाम बरी भलायकी फावो चल्ल्याक लुड्स वाडो कियारा अँड कियान्ना डिसोजा दुसऱ्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार पेजार वाडो पेजार आयरीन डिसोजा पेजार मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गां दिल्यांत आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागता आसतना 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांच्या परिक्षे खातीर आनी बऱ्या पालिकता आमच्या खातीर आमी मागया. येतां सोम्या मंदिरांत गांव जिंगिता अर्गां दिवन तुका आमी हरसिता येतां सोम्या मंदिरांत गांव तुजी गिता अर्गां दिवन तुका आमी हरसिता तूं सोम्या आमचो आदार सर्वांचो तुजे लागीं येता तूं आमचो आसरो येतां सोम्या मंदिरांत गांव तुजी गिता अर्गां दिवन तुका आमी हरसिता तूं आमचो गवळी आमचो पोसकोसो जिवें उदक दिवन आमकां वागोवचो येतां सोम्या मंदिरांत गांव तुजी गिता अर्गां दिवन तुका आमी हरसिता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी बागेवून तो हप्त्यांत आसा ह्या हप्त्यांत कुर्साचो मोग करूंक आमचे कश्ट आनी आमचे दूख बेजाराय त्या कुर्साक समर्पूंक आनी ताचे तावनू आमी जीक जोडूंक बरेपण जोडूंक जाय जाली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना तावनू जोडून घेवया. आनी आतां ह्या पवित्र रितीन पवित्र परी वांटो घेवच्या खातीर एक घडीभर आमची पातकां वळखून घेवया. संगत आमी म्हणोवया हांव पातकी सपतरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो उसोकणी हांव सर्व संतां
मनान चिंतून तोंडा वसरून हांवें जायतलें पथकान केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आमकां मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती कर आतम प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससण्याच्या जिविता वर पावूं. आमेन. सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा दंडवण करून वो प्राजित असो काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या ताच्या आचरणान पास्काच्या गुठांत फावो तो मानान वांटो घेवंक तुजे सोडवणेची बरी खबर परगट करूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे ऐकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो मुझे आवयच्या कुशव्यांत थावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें इस्रायेला तूं म्हजो सेवाक तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें हांव निर्फळी वावरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ खर्चिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशव्यांत आकारल्लो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर हें. मुझे तोंड तुजी सडवण प्रगटतेले सोम्या. मुझे तोंड तुजी सडवण प्रगटतेले सोम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदीस पटवण पडोवंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो म्हूण सुबेदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्याक काण दिवन मुझे तारण कर. मुझे तोंड तुजी सडवण परगटतेले सोम्या.
जातू सर्वेस्परा मुझे कडप मुझ्या भद्रतेचो आसरो जातू म्हजो जीव वाटावचे कोटे कित्याक तू एकलोस मुझे कडप आनी मुझे कोटे न्हय देवा म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवा मुझे तोंड तुझी सडबोर परगटले सोम्या तूं दुनिया म्हजो एकलोच बरवसो म्हज्या तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां म्हज्या आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो चलयना मुझे तोंड तुझी सडबोर परगटले सोम्या मुझे तोंड तुझी सडबोर परगटले सोम्या उद्गारा उभी राहूया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया नमन तुका आमच्या राया तूं खाल जालोय बापा बळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सा जोडच्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी प्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी त्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सुवासू जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्त. इतलें सांगून जेजून आपल्या भितरच कळवळोन म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान परधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हणलें म्हणून कळनासतना शिस एकामेका म्हणूंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजूचो चड मोगा स्वताच्या बगलेक तेंकून बसल्लो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हणून विचार म्हणून सिमांव पेद्रोणू ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागोवन सोम्या कोण तो म्हणून विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एका उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तो वळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेता तें बेगीच कर. ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून तांकां सांगलें जाय म्हणून थोड्यान चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतास तो तुर्तान बायसेन गेलो. तो वळू रात जाल्ली. जुदास बायसेन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे ती परगट जाल्ली जाल्यार देवूच मनशाची महिमा परगट करतलो. बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यांनो आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे संगता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदलेल्यात पूण हांवें जो देवांक सांगलां तें तुमकां हांव सांगतां.
हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताचे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासून तूं जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतच हांव तुका सांगता, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हें. आनी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयचें आत्तां हांवें वाचलें देवाचें उतर तुमी आयकलें. बोगणाणें तें रेवडलां. कसलीं सिंतिमेंतां थंयसर आसात. एका मेस्त्रीन आपणाच्या मोगाच्या व्यक्तीक, ते सीस मोगाचे, खंय गेल्यारय ताचे सांगात आसले. तांचे लागीं तो म्हणटा, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो. कसलीं बोगणां तीं जेजूची. कितें जेजूक बोगलें थंयसर बरोवप्यान जुवावन सुबीत करून बरोवन घाला. तुमच्या भितरलो एकलो मुजे सांगाता जेवल्लो, मुजे सांगाता भोवल्लो, हांवें असरें करचें ताणें पळयलेली, हांवें पिडेस्तांक गूण करचें ताणें पळयलेलें, हांवें लोकांक जेवण दिता आसतना ताणें पळयलेलें, उदकाचेर सोलून वयता आसतना ताणें पळयलेलें, बापान म्हजे लागीं उलयता आसतना ताणें पळयलेलें. सगळी जाल्लें. एक मोगाचो व्यक्ती तो म्हाका विस्वासघात करतलो. तुमचो मोगाचो फ्रेंड वा मोगाचो पती वा पतीन वा धूव वा पुतू वा आवय वा बापय तुमकां घात करीत जाल्यार तें जिरोवंक साध्य गी. ताका बोगसूंक साध्य जायतगी. कसलें दूख आमचें जायनाका. आनी अशेंच सीसी कण वाडले, सीस घुस्पडले. हांव गी सोम्या तो, हांव गी तो, एकामेका विचारी लागले. आनी सोम्यान कितें म्हळें, थंयसर जाप पळया सोम्याची. आनी तो म्हणूंक लागलो, जाका उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो. सोम्या कळीत आसलें तो कोण म्हूण कळीत आसलें. तो म्हणटा पळय, ताका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो. ताका हांव शीत दिता, ताका मुजेंस दिता. तरी कळीत आसा ती कोणी मुजेंस दिलें ताका, आनी तोच तो. आनी थंयसर पवित्र पुस्तकी बरोवन घाला मोगाचें न्हू. तवळू रात जाल्ली. तो उंड्याचो कुडको घेवन तुर्तान भायर सरलो. तो म्हळ्यार जुदास हांगा. जुदास भायर येताना रात जाल्ली. हांगा रात जाल्ली म्हळ्यार कितें? सैतान ताचे संगी आसलो. उजवाड न्हय, रात जाल्ली. तो रातींतल्यान गेलो. सैतान ताचे संगी आसलो. आबलेसपण ताचे लागीं आसलें. पयशांची आशा ताचे लागीं आसली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा रात जाल्ली. आनी तो फुडें गेलो. मेस्त्रीक ताणें विकृत केलें. आनी कशें विकृत केलें? उमो दिवन. आमी उमो कोणाक दिता? सदांच उमो कोणाक दिता? मोगाच्या व्यक्तीक न्ही गी. उमो मोगाचो संकेत. मोग आमी वांडटा, मोग आमी अशें आचार पाचार करता. उमो दिता भुरग्याक, ल्हानशे भुरग्याक उमो दिता, मोग वांडटा.
पती पत्नी जावं पुरो कोणी काजाराच्या जिवितांत उमो दितात, भाऊ भयणी उमो दितात, अशें उमो दिता हांव, मोग वांडटा हांव. पूण हांगा मोगूच उमोच विकृत जालो. मोग केल्ल्या व्यक्तीक ताणें उमो दिलो न्हय मोगान, बगार स्वार्थान. मोग दिल्ल्या व्यक्तीक ताणें उमो दिलो न्हय तो मोगान, बागार हंकारान. आनी अशें तुमी ॲड करियेत. खरेंच मोगाचे न्हू, ह्यो हप्तो बागेवंत हप्तो. आमी सगळ्यांनी मेळून गेसेमनी मळ्याक वचोंक जाय. आमी गेसेमनी मळ्यांत रिगोवंक जाय. थंयसर सोम्यान मुजे खातीर आनी तुजे खातीर ते वारोवचे घाम आसात, ते वारोवचे घाम रक्ताचे थेंबे सकयल पडटात, ते आमी पळोवंक जाय. ते पळोवचें म्हळ्यार कितें, सोम्याचो मोग नियाळचें. हर एक घाम देंवता आसतना सोम्याचो मोग म्हाका दर दर म्हूण दिसता. म्हज्या दोळ्याच्या पडद्या मुखार थंयसर पडटा. सोम्याचो मोग तितलेंच मोगाचें न्हू. ब्रेस्तारा दिसा तो म्हणा लागलो, आतां ई म्हजी कूड, ए म्हजें रगत. निमाण्या शुक्रारा थंयसर मरतना तो म्हणलो, बापा तांकां बक्षी, बापा तांकां बक्षी. आनी निमाण्या त्या आलेल्या सोनवारा तो म्हणटा, तुमच्या की पयलें हांव गलिल्याक वेतलो, हांव जिवन जातलो. एक कश्ट कितें आसा तें हांव निवारतलो, तुमचे खातीर हांव मरतलो आनी तुमकां हांव बापा लागीं व्हरतलो. आनी बापाच्या घरांत जायतीं कुडां हांवें तयार करून दवरल्यांत. ती तयार केल्लीच हांव पाटी येतलो. तुमी मुजे संगी आसच्याक तुमकां हांव पाटी आपोवन व्हरतलो. आमी पातकी, आमी सगळीं पातकी, तरी आमकां तो आपोवन व्हरता. कशें आपोवन व्हरता? तो ताची कूड आमकां ताणें दिली, रगत आमकां दिलें, गठाई आमकां केली, आमकां धैर्यान भरलें. आमी अस्कत वयी ताच्या कुडीद्वारी, ताच्या रक्ताद्वारी आमी गटायेन, त्राणान, बळान, सक्तीन भरता हांव. आनी उपरांत आमचे खातीर तो मेलो. आमकां ताणें सगळ्यां खातीर तो मेलो आनी आमकां ताच्या रक्तान ताणें मोलाक घेतल्यांत. ताच्या रक्तान आमकां मोलाक घेतल्यांत देखून आमी सगळीं नितळ जाल्या. आनी सगळीं नितळ जाल्या उपरांत ताचे संगी आसच्याक तो आमकां परत ताचे संगी, ससनाच्या ससनाक ताचे संगी आसच्याक आपोवन व्हरता. आनी सुवार्ता परत म्हणटा, थंयसर पळया पेद्रू विचारता, हांव तुजे संगी येता सायबा. ना, तूं आतां येनाय, तूं आतां येनाय. आनी थंयसर म्हणटा, सोमी म्हणटा पळय, सिमोन पेद्रूक ताचे लागीं विचारलें, सोम्या तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. उपरांत तूंय आनी हांव सोम्या संगी वेतेले हांव. कित्याक? तो आमकां आपोवन व्हरता. आमच्या संगी आमकां, आमी कलिजीनी जियेल्या रे, आमच्या संगती आमकां सोम्या लागीं वचोंक जायना. तो कृपा म्हाका दिता आनी कृपा इतली उदंड मापान तो आमकां दिता. त्या कृपेच्या बळान आमी सोम्या संगी वेता. तो कृपा आमकां उदंड मापान दिता. आनी कृपा ती कशी आमकां मेळटा? विविध साक्रामेंता द्वारे. आनी विविध साक्रामेंत हांगा आसात. साक्रामेंत आसा देखून पवित्र सभा पवित्र आनी आमकांय पवित्रकायेक आपयला आनी ही जिणी जियोंक आमकां आपयला. देखून थंयसर तो म्हणटा पळया, सोम्या आतांच तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? आतां जायना गी? तुजे पासून तूं जीव दिवंक हांव तयार आसा.
ताणें म्हळें पूण तो पेद्रू अस्कत हांवूय अस्कत तूंय अस्कत पेद्रू अस्कत आनी आमी अस्कतपणांत आमकां सोम्या कुरपेन भरता आनी गटाय दिवन बळान भरता तर ह्या भगेवंत हप्त्यांत आमी इतलेंच मागुया सोम्या हांवें तुजे संगी येवच्याक म्हाका तूं कुरपेन भर तुजे संगी येवच्याक म्हाका गटाय दी त्राण दी बोळ दी हो भगेवंत हप्तो एंत जावं दी आमचें मागणें सदांच आमी ताचे संगी आसच्याक देव आमकां आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून मागुया सोम्या दिनवासो ह्या बुकांत पेज नंबर 114 C19 बलिदान बापा तुका मी हात पेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता मुंडो कोवांसो आनी वायट नाकांसो काणी किरकोळ तरी गुतवो ओगासो अर्गा बलिदान बापा तुका मी हात पेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता अर्गा बलिदान बापा तुका मी हात पेटयता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर्बेस्परा देवा मानता तसलें जावं दी म्हणून आमी मागुया तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचारावाक सरस्वती म्हणून घेव बापा तुज्या हातांतली घेतिल्ली देणी वो गोवांचो उंडो आनी वो दाकां सोरो आमी तुका परतून भेटयता ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रचनाराक तूं सांडिनाय तुज्या आदारान सांबाळताय म्हणून ही देणी साक्षी दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात वो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राजिताच्या काळार मेळोसो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया आमी करो फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कांय दोनी तिसोन आमच्या फायद्याचो ताचे जिवीत दितल्या मरणाचें आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचें भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें आनी वर्ती गडितां सोडवणेची भक्तीन संभ्रमता त्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो धाडभार
संतोषान भरून तुझे मुखार निरंतर तुका वाखाणता सरगार तांचे वाखणाचे आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक खुबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपणाच्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ए म्हजी कूड तुमचे पसो तूं समर्पूची. तेच परी जेवा नतस्तांनी काळस घेतली तो नवें दिन वसलो ती आपणाच्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवें आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुटू आमी परगट करूया. सम्यान जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन भोग आमी परगडता तुझ्या येण्याक आमी अपेक्षता तुझ्या येण्याक आमी अपेक्षता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सांगाता आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज सामको येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस
आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दायकुने जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवून जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवर्के पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्मतांबळी तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता पूण आमच्या पातकाचेर न्ही तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तुजी येता राजवडकी चलयताय ससनाच्या ससनाकय. आमेन. सोम्याची शांती अदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमेका शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता हे शेळेच्या जेवणाक आमकां हर एकल्याक आपयला देखून आमी जावन आसा सुभागी. सम्या ते म्हजे वेळेंतले बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका अस्त्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. कोण आसाय म्हज्या काळजादारा भितर येवपाक शेताय मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरून सोम्यान तोपलाले ये जेजू मुझे तये शांती तुझी हाडून ये जेजू मुझे तये कृपा देनी घेऊन ये. म्हाका सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावता काकूळ तुजी म्हजेर भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळटा ये जेजू म्हजे दये शांती तुझी हाडून ये जेजू मुझे तये कृपा देनी घेऊन ये. काळजान म्हज्या सोम्या चलय राजवड सासणेची विताचे जीवन मोजे सगळे सुफळ करून लाभय सुख सर्गीचे. ये जेजू मुझे तये शांती तुझी हाडून ये जेजू मुझे तये कृपा देनी घेऊन ये.
उबे रावया, प्रार्थुया. देव आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या गुठा वरवीं आमची काळजां दायेन तूं नितळ आनी नवी कर आनी आमच्या आत्म्याक तशें कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तां तुजें जिवीत आनी गटाय भरपूर मेळोवन दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं. तुमचे सुबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सदांच तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पाव दुसऱ्या वंदितां सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां बागेवून सुवा पाव दुसऱ्या वंदितां सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली सोडवणेची महिमा शिकयली कुसा सोगूर जिये जिविता तिना तुझ्या दिली घडमेलपा पाव दुसऱ्या वंदितां सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र क्रिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार्थावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्यानो ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर जायतें बरेंपण ह्या बागेवून सांता मुखांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां जालां. देखून आज आमी धन्या देवाक विशेश रितीन अर्गां दिवया. बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर दोगां जाणांनी अर्गां दिल्यांत. भायल्या गांवांत तावन पाटी शाबीत येवन पावुल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. बेंजार मुदी भायर पडुल्ली मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत. अशेंत जायत्या रितींनी तुमी अर्गां घेवन हांगासर आयल्यात. जायतें बरेंपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या संता खातीर आनी सदांच आमी उपकारी मनाचे जावया. भो काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन
तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी मुक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत मोगाच्या न्हू सबार ते सावां घेवन ह्या पून तळाक तुमी आयल्यात. हांगासर येदोळूच तुमी तुमची जायतीं ते सावां भेटयल्यांत. आमची काळजां मनांतलीं ते सावांय ह्या घडये जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमी सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. एका स्त्रियेक बरें काम मेळोवंक पांयांची सूज उणी जावंक मागलां. पुताक गल्पांत बरें काम मेळोवंक नवें घर बांदूंक आर्थीक कुमोक मेळच्या खातीर रीण दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक दुबय गेल्ल्या एका तरणाट्याक बरें काम मेळोवंक एका स्त्रियेक बरी भलायकी कोंकली एलर्जी तावन बरेंपण मेळोवंक एकल्याक शिकोवंक बरी मोत कुटुंबान समाधान आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोगां जाणांनी एका तरणाट्याचो फुडार बरो जावच्याक कुडीन तासचें क्रिएटीन संपूर्ण गूण जावंक आनी पेंकटाची दूख बरी जावंक परीक्षा बरोवच्या 10व्या क्लासीच्या सर भुरग्यां खातीर साबार जाणांनी मागलां. तांची परीक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक आनी फलितांश बरें येवच्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक अडकळी नासतना दोगां जाणांनी मागलां. परीक्षेन जैत जोडूंक बापायन आमाल पिवण्या तावन भायर येवच्याक भायर पडिल्ले जाग्याचें प्रॉपर्टी कार्ड फाटीं मेळोवंक कुटुंबांतल्या सांद्यांक आसची कातीची पिडा गूण जावंक कुटुंबांनी वायट तावन निवारच्याक सर्व कॅन्सर पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एका तरणाट्यान बरें करन ताका न्हीद पडोवंक ताणें सडीत वखदां सेवेन आसतना रावोवंक मोतीचें समाधान मेळोवंक मागलां. काणगेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक काळजाची दूख उणी जावंक चलयाक बरी सैरीक मेळोवंक फुडार बरो जावच्याक मागलां. 3 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवचें देणें लाबोवंक दुवेक भुरग्याचें देणें फावो जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड सारके करूंक आदार MBAंत बरें मार्क्स मेळोवंक बरें फलितांश मेळोवंक मागलां. उद्यम चलोवंक बरो जागो फावो जावच्या खातीर एका स्त्रियेच्या दोनी गांठींची दूख पांयांच्या गांठींची दूख उणी जावच्याक एका स्त्रियेची एसिडिटी समस्या तावन बरेंपण मेळोवंक कोंकली आनी शेळी तावन बरेंपण मेळोवंक एकल्याक रेतीर मंदिरांत शिकोवंक आसच्या बायबल कोर्सांत जैत मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक कोर्टांतली फॉल्स केस बेगीनच इत्यार्थ जावच्या खातीर एकल्याक भलायके बरीत भुरगें फावो जावंक मांयची भलायकी बरी जावंक दिसपट्टें काम करूंक साध्य जावच्याक एकल्याच्या आंगार आशिल्ले फोड आनी हेर समस्ये बरेंपण मेळोवंक वाटेचे समस्ये परिहार जावंक आनी घराक लायसन्स मेळोवंक एका दादल्याक हर्नियाच्या पिडेतावन बरेंपण काम केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक दुबाव पयस जावंक पुताक कामांत सांबाळ मेळच्याक दोगांक प्रमोशन आनी इन्क्रिमेंट मेळोवंक एकल्याची अर्द्यांतली दूख गूण जावंक हाडांची पिडा उसमोड कोंकली शिरांची पिडा गूण जावंक एका तरणाट्याक शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार बऱ्या तरान शिकोवंक आनी पार्ट टायम जॉब मेळोवंक स्कॉटलँडांत काम शिकोवन जाल्ल्या एका तरणाट्याक फूल टायम काम मेळच्या खातीर मागलां. दोगां भयणींक कॅन्सर पिडेतावन बरी भलायकी मेळोवंक एका भुरग्याच्या कुडींतले सर उण गूण जावंक भलायकी मेळोवंक एका बाळशाच्या पांयांक बोळ मेळोवंक आनी सोलोवंक साध्य जावच्या खातीर 6 म्हयन्याच्या बाळशाक पांय तेंकोवंक साध्य जावंक ताच्या कुडींतले उण गूण जावंक एका तरणाट्यान सुटसुडीत जावन कामांत उर्बा दाखोवंक आनी वडिलांक काल जावन जिवोवच्याक मागलां. एका भावाची बरी भलायकी नासतना सुमार 1 म्हयन्या तावन तो आस्पत्रेंत आसा. ताची पिडा गूण जावंक आनी एकली भयण ICUंत आसा. तिकाय बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागलां. एक घडी बरो आमी मावून रावया. आमची आई
कुटुंबांतलीं पिडेंत आशिल्ल्या आसात तांच्यो गरजो जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र जेजूक आमी समर्पून दिवया. तूं आमकां भाव येवक्रिस्ताचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगतां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या पुस्तकां तशें आमची पदकां आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण मैदानले आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी तूं सुदेव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरिपात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेक संपडल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक बागेवंत जुवां पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवंत जिणये मुखांत्र तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेक भोगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय. आमचे पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अणवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आनी तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हणून मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. बागेवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोश देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. बागेवंत जुवां पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक सेवे साकऱ्याची मनशां जावंक तुमकां गठाय मेळूं. आलतारीचो मान फावो जाल्लो म्हूण सगळी पवी सभा संतोश बरयत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दिसाच्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणीक संतोश भोगूंक आमी पावूं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो परत ह्या पून तळाक तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. आयच्या ह्या बागी दिसा अर्थ बरीत आराधन सोलोवन व्हरून देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जावंक आदार जाल्ले. तशेंच मिसाचें बलिदान आनी ह्या बागेवंत हप्त्याक जोगतो प्रसंग दिवन आमकां ह्या बागेवंत हप्त्याक तयाराय करूंक आदार दिल्ले आसात. मानादीक बाप सुनील डिसोजा बिगार तोकूर पिरगजीचे. थोड्या वर्सां आदीं हांगासर बाचपेंत ते सहाय्यक जावन तांणी सेवा दिल्ली. म्हज्या किसड तुमकां ताची वळख आसा. मातेस पिरेरा देवादीन तांकां सहाय्यक याजाक जावन भोव आपुरबायेची सेवा तांणी ह्या बाचपे पिरगजीन दिल्ली आसा. आजुनूय लोक तांचो उडास काडटा. सुनील पाद्रा पायलो म्हळ्यार बाचपेच्या लोकांक बारी खुशी देखून आज सुनील पाद्राप हांगासर आयला. आनी म्हाका व्हरतो संतोश कित्याक म्हळ्यार सुनील पाद्राप आनी अनिल पाद्राप सांगाती आनी तांकां दोगांयकी 2010 इसवेंत मिलारांत वोट मेळिल्ली. म्हजो सांगाती म्हणून सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. आनी आयच्या ह्या दिसा हांगासर येवन आमचे खातीर तांणी मागलां. भोव सुटसुडीत ह्या जाग तांचो ताळो गणगणीत आनी मोवाळाय त्या ताळ्यांत आसा. आनी भोव हुशार प्रसंगदार आयच्या दिसा आमकां कळ्ळें.
आनी तांणी देवाचें उतर आमचे थंय कितले आपुरबायेन वांटून दिलां. सुनील बापांक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांचो उपकार बावडटा, तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागता. देव बरें करूं. न्हू हांगासर आज तुमी पळयतात थोडे तरणाटे आसात. अप्रूप येणें तेणें थोडे फावटी येतात हांगासर, तुमकां पळोवंक मेळटा जावंक पुरो. ते कृपा साधना तरबेत घरांत फाटल्या 1 वर्सा तावन थोडे 2 वर्सां तावन तरबेती जोड नासले तरणाटे 10वी जावन आमच्या मंगळूर DSAची खातीर वावर करच्याक उमेदवार जावन भरती जाल्ले. सरी समोर 14 जण थंयसर आसात आनी एक 7-8 जण घरांत तावन शिकतात. आनी फाटल्या 4 दिसां तावन तांकां रेतीर आसली. हांव सुद्दां तांकां रेतीर दिवन आसलो आनी आज तांच्या रेतीरेचो 11सो दीस आनी आमच्या पून तळाक ते आयल्यात. ह्या मिसाच्या बलिदाना समेत तांची रेतीरी आखेर जाता आनी जेवण जावन ते घरा फाटीं वतात राजेर. देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तांकां हांव अभिनंदन पाठयतां. आमच्या मंगळूर DSAचे खातीर परतो त्याग करून ते फुडें सरल्यात. देखून तांकां आमच्या मागण्याचो गरज आसा. तांच्या देवापण्यान तिरासण सांबाळच्या खातीर आमी तांचे खातीर निरंतरी मागया. आनी आमच्या थोड्या उमेदवारांची हांगासर वडिलांय आयल्यांत ह्या मिसांत वांटेली जावन आसात. व्हरतो संतोश आनी तांच्या खातीर आमी दिसपट्टे मागया. आमच्या मंगळूर DSAचे खातीर वावर करूंक सुटसुडीत आनी उर्बेवंत तरणाटे युवाक तशेंच युवा ती गरज आसात धन भयणी जावच्याक. देखून तुमच्या कुटुंबांनी आसच्या युवाक युवातींक देवापण्याक प्रमोट करूंक हांव तुमच्या लागीं उलो दितां. देखून तांकां हांव सर बरें मागतां आनी सगळें तुमचें बरें जावं दी. तांचे पैकी थोड्यांनी येदोळूच 2nd PUCची एग्जाम बरयल्या, तांचे फलितांश बरें येवच्या खातीर मागया. तशेंच थोड्यांनी येदोळूच फर्स्ट इयराची एग्जाम कंप्लीट केल्या, तांचें फलितांश बरें येवं दी म्हूण मागया. आनी ह्या वर्साय आमकां भरपूर मापान मंगळूर DSAचे खातीर देवापणी फावो जावं दीत म्हूण मागया. एप्रिलाच्या 9 तारखेर आमी देवापण्या शिबीर सांजुजे सेमिनारी जेप्पू हांगासर सकाळीं 9:30 वरां तावन दोनपरां उपरांत 3:30 वरां पर्यंत थंयसर मांडून हाडलां आमच्या रेक्टर बापांनी. देखून तुमच्या कुटुंबांत आसच्या तरणाट्यांक प्रत्येक जावं 7वी जाल्ल्यांक 7वी तावन 10वी म्हणसर कोण आसा तरणाटे चलयो नाकात, चले मात सद्याक. देखून तांकां तुमी थंयसर जेप्पू सेमिनारीक धाडचें. एका दिसा जायते लिसांव थंयसर खेळ मनोरंजन तांकां मेळटा. देखून तांकां एक मंगळूर DSAचे खातीर भरती जावंक उर्बा दाखोवच्याक थंयसर आमी कॅम्प मांडून हाडलां. देखून तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसल्या भुरग्यांक 7वे तावन 10वी क्लासी आसल्या भुरग्यांक धाडा, त्या दीस धाडा. देखून भियेनाका, धाडिल्ल्या क्षणांच तांकां आमी येवन दुसऱ्या दिसा आपूण व्हरता म्हण न्हय, तांकां एक तरबेती थंयसर मेळटा. देखून उक्त्या मनान तांकां थंयसर धाडा आनी तांची जबाबदारी थंयसर सगळ्या दिसा आमी काण घेता. देखून देवापण्या खातीर तुमचो प्रोत्साह आमी आशेता. हांगासर आमच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू विकरापाक आसात, तुमी थंयसर भेट दिवची. हर एका मंगळारा हांगासर तेर्स दैवी काकुळचो तेवस येवच्या मंगळारा तावन आमी आराम करता. 10 वरार 10 तावन 10 मिनटांचेर ह्या 10 वरार दैवी काकुळचो तेर्स उपरांत आराधन आनी मीस आसतलें. हाकाय तुमी येया, येरांकी आपोवन हाडा. तशेंच डिवायन कॉल रेट्रीट सेंटर मुल्की आनी तांची कॅलेंडर आमकां धर्मार्थ दिल्यांत थंयसर पुणशेताच्या धार्मीक स्टॉला लागीं आसा. ती तुमी एक वरां घरा येता आसतना जेवण जावन येता आसतना ती एक वरां वचोंक व्हरचें तुमी. तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक मानादीक बाप सुनील डिसोजा आनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्याक हांव उपकार मागतां. सुनील आनी विल्मा फेर्नांडीस लुट्स वाडो आमकां तांणी जेवण आज वदाक सून दिलां. तशेंच आमकां मुड्दोम दिलां जेसन रेशमा जोशुआ नॅझरेत बागेवन कुर्सा वाडो, अनिता कार्डोजा
सा लॉरेस पयलो वाडो जल्म दिसाच्या संदर्भार ताका बागी जल्म दीस आमी मागता लेन्नी मतायस मुदरंगडी एब्राम मारिया डिसोजा पंपई पयलो वाडो अशोक अनिता मोंतेरो सांजुआं वाडो जॉन डिसोजा लंडन एंड्रिया रोड्रिगस सांबोस्त्यां वाडो रोनाल्ड रोड्रिगस फातिमा पयलो वाडो एंड्री मोरस लूट्स वाडो कियारा एंड कियाना डिसोजा दुसऱ्या जल्मा दिसाचो जल्मा दीस आचरण करता तांकां बागी जल्मा दीस पेजार आयरीन डिसोजा पेजार तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी आतां आमी जेवंक वेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले हांव उबे रावया मोगाळा बापा ह्या बागेवंत हप्त्यांत ह्या पूर्ण शेतांत तुवें आमकां सांगाता हाडल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता हांगासर तुजो मोग आमी नियाळ्ळो देखून आमी तुका अर्घां दिता आतां हांगासर आमी सेवंक वेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां कुडी गठाय मेळों तुजो मोग वांटूंक आमकां धैर्य आनी बळ मेळों ह्या वक्तां जे कोणाक जेवण ना तांचो उडास आमी काडटा तुजता तांचें त्राण आनी बळ हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Buksanya so shanti so dutam so Bhagyewan zuvam paudusro Devi kakulti so bhaktu to Bhagyewan zuvam paudam so Buksanya so shanti so dutam so Bhagyewan zuvam paudusro देवी का कुलती सो भक्त तो भाग्य वो सुवाम पावलम सो नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा नमन नमा तुका नमा नमा तुका देवी भक्ता आमच्या सता शांतीच्या कुवऱ्या संदन मुख सेवा तुझो परसळ पाटलावदा क्रिस्ता सो तुम बळवोन पोवी सबे सोराय कुबर भाग्यवो सुवाम पाव दुसरो राजी संदन मुख सेवा तुझो परसळ पाटलावदा क्रिस्ता सो तुम बळवोन पोवी सबे सोराय कुबर भाग्यवो सुवाम पाव दुसरो नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा नमान नमान तुका नमान नमान तुका दैविक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुबरा मोगाळ पुता सोवे
ओंकार मर्या आशीर्वाद आमकां भगवान जुआम पावल दुसऱ्या आम्हा बसो विनंती कर भगवान कुस्सोचे करवे देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.